वांयगिणी गावात फाटली कितलीशीच दसकां जाली लोक काळखात रावतात. गावात विजेचो त्रास आसाच, त्या बरोबर प्राथमीक शाळाय ना. उदकाकूय लोकांक हाल. ह्या गावात 4 घरां आसात. 25 लोक रावता. वाळपय सावन 25 किलोमीटर अंतरार हो गांव आसा. RDX गोवा खातीर वांयगिणीच्यान निलेश परवार. तुमच्या गावाचें नाव कितें म्हणा? वांयगिणी. कितले वर्सां तुम्ही हांगा रावता? आमकां कमीत ते म्हाज्या त्या गावाकच जाले 60 वर्सां. रस्तो ना, लाईट ना. ते फॉरेस्टर आतां हे झाडां वयतात न्हू म्हणान ते दिवंक बघे ना ना, कितें त्रास जाता कितें तुमकां? त्रास जाता ताका. कसले? आतां बघा समाज काही जाला, एक समाज कोणाक जाल्यार कसं व्हरपाचें? रस्तो ना, लायट ना, व्हरपाचें. आतां आमच्या घटकेन ते हे घरकार्याक आमच्या घटकेन काही जाता, मागीर कसो व्हरपाचो? नाही आनी भुरग्यांक बी कितें त्रास जाता? भुरगीं बरीं दिसता. आतां म्हाजो मोठ्यालो चेड्याक डायबिटीज जाल्या, तेका आतां आमी 5 फावटी दोतोराकडेन आयलो. चलत वयता सगळीं? चलत वयता. चलत थंय मेरे गाडी हाडटा विमानतळार. बघूंक ना तुमी? अशें आमकां त्रास न्हू हांगासर. सगळ्यांक इचरात ना जाल्यार आमी जर खोटें सांग तांकां इचरा. ते हांव तेका जाणटे. तुमच्या फॅमिलीन कितलो लोक आता घरात तुमचे? आमच्या घरान 10 लोक. 10 लोक. आमच्या घरा सांगते तुका. आनी अशी कितली घरां आसा हांगा घरां ती 2 ते जायाक आनी ते 4 आमचे 5. शाळेक ते आपल्या मामागेर. म्हणजे ती तुम्ही तांकां मामागे दवरता आनी थंयच्यान शाळेक धाडटा? हांगा कितें तसले लायटी बिटी ना? ते हें कांय ना, सुविधा कांय ना. शाळा बिळा तसले सुविधा तसले कांयच ना? कांयच ना. ती सगळी मामागेर रावता? बरं कोणाक सिरीस ना काय ना. काम करून लोकांचे पेंटिंगाचं काम कल्ला करून पोट भरूंक जाय न्हू तांकां भुरग्यांक आमच्या. आतां रुमाक दवरली, रुमाक भाडां कितक्या? 2000 समज भाडां जाला, ताका गॅस आसता, तो दिसवडो करून कसो पोट भरतालो म्हाका सांग? तुमकां आतां हांगा कितें फॉरेस्ट दिना, हें करपाक दिना, खांबे घालपाक रस्तो करपाक दिना? तांकां विचारांक ना आमी न्हू. दिवचे ना तशें दिताले. हेंचेन जरी खटपट केलो लायटीचो सांबाळ जाल्यार दिवचे ना कित्याक? समज खांबे घालूंक मेळना जाल्यार केबल घालून हाडूं येता लायट. नाही कोण आतां हे मतदान मागूंक तरी येता हांगासर? मतदान मागूंक त्या टायमार येता आनी मागीर येयना? त्या टायमार सगळे येतात मतदान. बाबाचे येतात, सगळे येतात. फाल्यां काय करूया, तुमकां पाणी दिवया अशें म्हणटा. बरें तुमची लायट दितो, बरें तुमकां सोलर दितो, अशें करता. ना आतां खंयच्या कडेन काय ना. वांयगिणी ते सायडीक रोड आहा पूण डांबूर रोड बी काय ना. आनी वाशेला आहा ती, वाशेला बी ती आसा. वाशेला खूब आहा भरपूर वाशेला. आनी ती लोक खूब तांकां त्रास बी जाता. आमकां खबर आहा, रातचे बिचे तांकां वाशेला वता. आनी परत तांकां ते कित्याक मेन म्हणल्यार लायट ना, रस्तो ना, गाडी ना. कित्याक बेस पडले जाल्यार तांकां रातचे बिचे करून खूब जाता, मेन म्हटल्यार. आनी तेंची भुरगीं शाळेचे बी खूब येता. किंवां तेंची भुरगीं आहा ती सोऱ्याक बी ते साठी तांकां दवरचें पडटा मेन म्हटल्यार. आनी तेंचे कितें हांगासून तांकां ते वयतले शाळेक जाल्यार 3 ते 4 उठचें पडटा. आनी तितून चलत ते परत ते बांबरा म्हणटा थंय वयचें पडटा. वाट ना, विकत वाट. आनी अशें गेले जाल्यार वयर गेले की व्हडे म्हणटा ते कर्नाटक म्हणचे पडटा ते वाटेन कांय चान्स ना. परत नानवाडा हे सायडीकच येवचें पडटा. तो हेजो असोच रस्तो केला न्हू, तो मातयेचो आसा न्हू, तो फॉरेस्टाक पडटा? फॉरेस्टाचो तो फॉरेस्टाक पडटा. फॉरेस्टाक आतां घरां कितली आहा म्हणले ते? घरा 4 आहा. लोक कितलो आहा रावता? लोक ना ते 10-15 लोक आहा ते. थोडे जाणी ते कोबड्डे ते घरा बांदल्या. आनी अजून ते थोडे जावंक ना. थोड्यांचे येवन जावन करता, कित्याक उत्पन्न तेंचे हांगा आसा न्हू. काजी माडी भात सगळें हांगा आसा. पयलींचो गांव केदो व्हडलो गांव आसलो? ना तितलीच घरां. वर्सां खूब जाली. म्हाका बापाची म्हाका 50 वर्सां तरी आमकांच आतां खबर आहा. तेच्या पयलीं आजो पंजो बी आसले न्हू. नाही कितें अशें त्रास कितें तुमकां कितें तुमचो मेन प्रॉब्लेम कितें गांवाचो? गांवाचो म्हटल्यार लायट आनी रोड ना न्हू. रोड ना. तुम्ही पंचायतीन बी सांगलेले? पंचायत मिटींग सुद्दां घेतली आमी. मग कितें सांगलें तेंच्यांनी? ते करूया म्हणटात न्हू, पूण कितके वर्सां जालीं करूया म्हणटा. ओके. आनी अशे राजकारणी लोक बी येता तुमच्या गांवांत येता? ते येतात त्या टायमार. इलेक्शन टायमार येता? इलेक्शन टायमार येता. पूण तुमकां कांय हें ना, फॅसिलिटी कांय? आमकां कांयच करिनात ते. त्या टायमार तुका जावंक नासलो, गाडी घेवन व्हरांक येता इलेक्शन टायमार. न्ही आनी मेन प्रॉब्लेम भुरग्यांचो बी कितें त्रास? भुरग्यांचो हांगा इस्कॉल ना न्हू, जवळ म्हाका खंय तरी सोऱ्याक घालचेच पडले न्हू. आनी बारीक बारीक भुरगीं खंय रावंक सोदता, आनी काय तरी करतलो. शिकंक नाल्यार ताच्या फुडें काय फायदो ना न्हू.
तुम्ही आता भुरग्यांक खंय शिकपाक घालता कोपाट आहे आमची कोपाड्ड्या थंय तुम्ही सैऱ्यांगी दवरता भुरग्यांक शहराकडे मावडा कोपाट आहे माझा. हां आनी तुमी म्हाका सांगा रस्तो हातून सर्वेन बी हांगा रस्तो करपाचो म्हणून सगळेच बी आहा पण ते पर्यटनाचे मातशें आडायचो रस्त्याच्या आड येता ते कितें झाडां वयता म्हणटा न्हू. हां म्हणून आतां आमी आयल्या खबर वाटेन पूण तो 2 मिटर रस्तो कसो आसा मातयेचो तसो रोड आहा तो थंय झाडां जावची ना रोड केल्या तर म्हणटा झाडां कवर करपाचो प्रश्न येना न्हू. पण तेंच्या म्हणून काय करपाचो ना म्हणून तसो जाय न्हू. हां तुम्ही मागणी करीत आसा रस्त्याची? आमी मागणी करा फक्त सोय तरी काहीतरी जावंक न्हू. नाल्यार ते फाटी काय येयल्ले तुमकां उठयतो आनी दुसरे कडेन आनी ते काय म्हणटा उठोवन दुसऱ्या घराकूय मानान दिता म्हणून मागीर ते काय फाल्यां काय म्हणटा उत्पन्नाचो पयसो मेळचो ना. आमी काय म्हणटा आमच्या हात उत्पन्नाचो पयसो तर दिया नाल्यार उत्पन्न तरी दिया आमकां दिया आनी घरा दिया न्हू. हां ते दिवपाक रेडी ना. ते रेडी ना. बेश्टो उठोवन गेलो जाल्यार काय मेळपाचा. हां तुमच्या हांगा कितें कितें उत्पन्न कितें कितें आहा? उत्पन्न काजी माडयो माड हां वांयग्यां शेत्या उत्पन्न भरपूर आहा. हां हाचेर तुमी जगता. हेजेर आनी काय कामाक बिमाक कोन्ना न्हू.